सरकारान गोंयच्या बारांक एका वर्साचो टायम दिवचो, तो मेरेन हायवे लागसार 500 मिटराची सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर लागू करची न्ही म्हूण गोंयच्या लिकर ट्रेडर्सांनी मागलां. सावड्ड्या आनी फोंड्या लिकर ट्रेडर्साची बसका जाली. सरकारान गोंयकाराचो विचार करून निर्णय घेवचो, नाजाल्यार पुराय गोवा ड्राय करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आज जो आता ह्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीचेर 500 मिटर्साचेर जे इफेक्टेड पार्टीज आसा तो सर्वे कंप्लीट जाल्लो आसा. टोटल अराउंड 3200 केसीस म्हणजे 3179 टू बी एक्झॅक्ट. हातूंत अराउंड 750 वायन शॉप्स आसा जी आमची गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशनाचे मेंबर्स जे आसा ते इफेक्टेड आसा. आनी अराउंड 2500 सुमार 2400 सुमार बार एंड रेस्टॉरंट आसा ते वेगळ्या एसोसिएशनाचे मेंबर्स आसा. आमी एक मागतले सरकारा कडेन, नवो सरकार जो 11 तारीख जावन ताबो घेतलो की इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टा कडेन एक वर्साचो टायम मागचो आनी गोंय एक नवी एक्सायज पॉलिसी तुमचे सगळे गायडलायन्साचे सगळे रिस्पेक्ट दवरून एक नवी एक्सायज पॉलिसी तुमकां दितली आनी आमकां एक अनदर 1 year एक्सटेंशन टायम दिवचो सो दॅट जी एक्झिस्टींग लायसन्सीस आसा जी इफेक्टेड जाता तांकां तरी एक टायम मेळटलो रिलोकेट जावपाक किंवा आपलें एक वेगळें कितें सेट करपा खातीर. इमिजिएटली जर एक एप्रिलाक ही बंद जाली जाल्यार खुबश्या आमच्या सामान्य गोंयकारांक भरपूर त्रास जातले आनी हाजो एक मेजर इम्पॅक्ट एक गरीब गोंयकाराचेर जातलो. म्हणजे जे एफेक्टेड पार्टी ना तांचो सुद्दां सगळ्यांचो सपोर्ट आमचे एफेक्टेड ब्रदर्स जे आसा तांच्या बरोबर आसतलो आनी गरज पडली जाल्यार टोटल गोवा ड्राय करपाची आमची तयारी आसा. तेन्ना आमी आमचे कडेन 3 एसोसिएशन आसले. एक ऑल गोवा आसले बार एंड रेस्टॉरंट ताबन रेस्टॉरंट इन मार्गांव आसले, एक बार्देस बार एंड एसोसिएशन इन म्हापसा आसले आनी फोंड्या एक फोंडा बार एंड ओनर्स एसोसिएशन फोंडा आसले. सो आमी कितें केलें, तिनी एसोसिएशन काडले आनी मर्ज केले आनी ऑल गोवा फॉर्म केले. सो आतां ऑल गोवाची मेंबरशीप आमी आतां सगळे गांवांनी भोंवतात ऑल गोवा मेंबरशीप चालू केले घेवपाची. म्हाका ताणें आपोवन नाशिल्लें पूण आय फेल्ट दॅट आय शूड बी पार्ट ऑफ देम वेदर म्हाजे कडेन बार आसा नासा. एंड इट इज अ बिजनस. म्हाका दिसता हांव जावची पयलींच्यान पुर्तुगेज गोंय राज हो भारत देश जावचे पयलींच्यान खूब जाणांचो बिजनस हांगा चालू आसा. सो इट इज माय मॉरल सपोर्ट आय हॅव गिवन देम एंड आय हॅव एश्युअर्ड देम दॅट in the next government, which I know I'm 100% sure I will be there, whether I'm ruling or opposition, my full support will be there to these associations. So सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जेन्ना आमकां रिपोर्ट येतले ते जेन्ना मेंबर्स जातले तेन्ना आमकां एक्झॅक्ट काउंट कळटलो कितें. पूण लोकांची जी अफेक्टेड लोक आसा तेंची आमकां खूब लोकांक आतां कळून आयिल्लें आसा की खरेंच आमी अफेक्टेड कितें प्रॉब्लम जातले. तर आमकां खूब कॉपरेशन मेळिल्लें आसा तांचें. PN गाडगिळाचो आनी एक शोरूम गोंयांत जाला. तांच्या ज्वेलरीच्या आनीक एक शोरूमाचें उक्तावण मडगांवां जालें. अभिनेत्री रविना टंडनान शोरूमाचें उक्तावण केलें. दक्षिण गोंयांतूय पणजे आसा तसोच शोरूम जाय म्हणून मडगांवकार खंय मागताले. हमारी कहानी has been a very exciting journey. जब से मैंने इनका फर्स्ट स्टोर इनॉग्रेट किया, इनका फर्स्ट स्टोर नहीं, मेरे लिए फर्स्ट स्टोर था फॉर PNG. लेकिन PNG की खासियत ये है कि जब आप एक बार PNG में कदम रखो आप फिर बाहर नहीं निकल सकते हो. और वो क्यों? वो किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं, बिकॉज ऑफ द प्यार एंड द मोहब्बत एंड द फैमिली टाइज दैट कम अलॉन्ग विद PNG, विच इज़ सो ट्रेडिशनल. हमारे देश में एक ट्रेडिशन रहा है कि हर फैमिली का एक तो फैमिली डॉक्टर होता है और एक फैमिली ज्वेलर होता है. But there's always one complaint for people that you have to be in this part of town also, because North and South Goa distance are pretty much, and both the sides have different population staying here, have different taste, and there's always a demand that we have to open a store here. So finally here we are, and there's a challenge to find the right space here, because like the Margaon market, it's a very small market, and we had to be in the market. So to find the right place, being in the market was a challenge. We've been able to find a good place, and I think today finally the dream is coming true. घेऊया एक ब्रेक.